विश्व कोंकणी केंद्राचे सकट वीक्षकांक ह्या सरणीच्या आयची कार्यक्रमाक हांव सीए सुकन्या कामत प्रीतीन स्वागत करतात. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करतेसले सीए फायनल एग्जामिनेशन अंतू सीए ऋत्विक नायक हांनी फर्स्ट अटेम्प्ट अंतू क्लियर करून पूरा पेपर अंतू एग्जामिशन कळलस. हांके या कार्यक्रमाक हांव प्रीतीन स्वागत करतास. धन्यवाद. हंगेल ಕಿರುಪರಿಚಯ ಸಂಕಜಲರಿ ಹನಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗೇಲ್ ಆನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಹನಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋನಸಜಿ तशीच हंगेल अम्मा रक्षिता नायक हांनी केंद्रा स्कूल अंतू टीचर जावन काम करता असाची. हंगेल स्कूलिंग प्रायमरी कॉलेज आणि B.Com हांनी सेंट एलोशियस अंतू केलेलस. तशीच हंगेल आर्टिकलशिप हांनी जगन्नाथ कामत अँड को हांग केला. हंगेल हॉबीज सांगता जाल्यार हांनी टेबल टेनिस बॅडमिंटन प्लेयर जावन आसाची. तशीच हांकां डान्स अंतू आनी नॉवेल्स वाचूच्याक मस्त इश्ट. हांनी हंगेल अचिवमेंट सांगता जाल्यार हांनी स्टेट लेवल अंतू टेबल टेनिस आनी बॅडमिंटनाक रिप्रेझेंट केलेलस. तशीच हांनी डिविजनल प्लेयर जावन बास्केटबॉल रिप्रेझेंट केला. तुमगेले हॉबीज आयकताना प्लस तुमगेले अचिवमेंट्स पळयताना म्हाका मस्त खुशी जाता. सो तुमकां कशें आशिल्लें ह्या एक ड्रीम कम ट्रू मुमेंट CAD रिजल्ट येता तू कशी फील जाली तुमकां? सो हांव सकाळी बॅडमिंटन खेळलो घरा पावला इतलेची. ताजे नंतर हांव स्विमींग वच्चा म्हूण एक प्रिपेर जाल्लो रेडी जाल्लो. ताजे फूड एक अशी एक मोबायल पळया म्हूण एक लेखला. मोबायल पळयताना म्हाका नोटिफिकेशन मेळ्ळें CA रिजल्ट्स आर आउट म्हणून. तशी एक होप्स आशिल्ले पास जाता म्हणून. तशी एक पळया म्हणटाना एक रिजल्ट पळयला. मात्र मेला आ नम्मा त्या टायमार आशिल्ले त्या एक म्हाका खुशी मुवमेंट. तांगेलो टू पळयताना एक क्लियर जाल्ली म्हूण एक आयला. तशी आ नम्मा पुरे मस्त खुशी जाल्ला. तांगेल्या तोंडारी खुशी पळोवन म्हाका आनीक खुश जाता. वय पूर जनाला एक सोप्पा नसता फर्स्ट अटेम्प्ट जावका म्हणून. त्या तुम्ही कंप्लीट करून तुमगे पेरेंट्स तांकां बद्याची एक शाबासगिरी सांगेत तशी कोण दिलेलस. तशीच तुमच्या एक CA करका म्हणून कोण मोटिवेट केलं इथे तुमकां देख पडले एक CA करका हवं? आमगेला फॅमिलीन तो मस्त जन CA आसा. मेघाल मान तो कजिन्स अक्का पुरे जन CA. तशें आमी फॅमिली गेट टुगेदर जो फंक्शन असता खंयच्यो मेळ्ळा री पुरे जनांना तो CA विशय उलोवचें आशिल्ला. ओके तशी तुमकां आतां फॅमिलीन तू CA म्हणून सांगून जातरी तुमके एक कोरका म्हणून मन जालें. ओके सो तुमगेल्या एक CA जर्नी तो 3 लेवल असतात CA फाउंडेशन इंटरमिडिएट फायनल. सो ताजे अप्रोच कशें आशिल्लें तुमकां म्हळ्यार एका पशी एक डिफरन्स असता. सो त्या डिफरन्सा बद्दल तुम्ही कशें सांगू इश्ट पावताच? आता फाउंडेशन अंतू एत्त म्हणटा सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 12th मणके असता सेम असता. बट थिंक करची कसा विषय म्हळ्यार ह्या फिल्डा देऊन जातर मुखारची लेवल आनी टफ जाता वता. तशी त्या मुखारची लेवल फेस करू रेडी असल्यार या CA फिल्डा देवेंत. फाउंडेशन ऑलमोस्ट सेम 12th मणकेची. इंटर तुमकां फुल्ल नवे दिसता कसन सब्जेक्ट्स गोत्त आसना. तशी मेरी फायनल्स कसा म्हळ्यार तुम्ही आर्टिकलशिप कोर नायल्याची तुमकां आसता फायनल्सान त्याची तुमगेल्या बुकांत आसता. तशी तुमके ते एक्सपोजर मेळ्ळें तरी फायनल चिक्के रिलेटेबल जाता तुमकां आर्टिकलशिप. ओके सो आम्ही CA फायनल अप्रोच करताना प्रॅक्टिकल वेन अप्रोच करता थिअरी पाशी. ओके तशी CA फायनल आसलो इंटरमिडिएट कंपेर केल्यार? वय वय इंटरमिडिएट म्हळ्यार तुमकां पुरे 9 दिसता सब्जेक्ट्स तितले. वय सो आता तुम्ही एक पटी CA कोरका म्हणून जाल्ला CA लेवल CA ಬಗ್ಗೆ पूरा तुम्ही इन्फॉर्मेशन रिसर्च केला. ताजी नंतर तुम्ही सेल्फ स्टडी करूया म्हणून लेखली और कोचिंग बेस्ट म्हणून लेखलं? हांव कोचिंगा लेखत आशिल्लो बट मेघाल कशें जालें म्हळ्यार कोविड येयला तेन्ना पुरे ऑनलायन म्हूण आशिल्ला. हांव लेखलें ताज्या बदला कशें करूया म्हळ्यार हांव 10th 12th ताई कसं ट्युशनाक कसं वच्चें न्ही. तशें हांव लेखला युट्यूबान तो पळया सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर आसना फाउंडेशनाक. तशें 2 सब्जेक्टाक हांव युट्यूबान तू पळयता. तशें हांव युट्यूबान तू रिसर्च करून लायक फॅकल्टीज सोदून तांगेल रिविजन विडियोज पळोवचें स्टार्ट केला. मग करतो जाता गेला. तशी हांव लेखला सेल्फ स्टडी इज बेटर दॅन कोचिंग. ओके सो आता तुम्ही कोचिंग घेयनी जाल्यार
बट सेल्फ स्टडी इज टाइम कन्झ्युमिंग म्हणटाची हाजी ಬಗ್ಗೆ तुमगेल अभिप्राय कसो सेल्फ स्टडी टाइम कन्झ्युमिंग जाता बट तुमकां अर्थ जावची वे आनी के लायक जाता त्या म्हणल्यार तुमी त्या डेप्था वतांच तुमकां अर्थ कसं जायनी जाल्यार तुमी त्या इत्या जायना डेप्था वचून पळयतात त्या कॉन्सेप्ट तशी तुमकां त्या रिटेन आनी के चड जाता विंगड जणांक कोणें सांगून दिल्यार आतां कोचिंगा पुरे विंगड जणांक सांगून दिवचे तशी तेदन तुमकां अर्थ जाता बट तुमी त्या डेप्था वचना निमित्त तुमकां त्या रिटेन करू चड कश्ट ओके जाल्यार आता CA शिकताना सेल्फ स्टडीची बेस्ट म्हणल्यार आमकां आनीक नॉलेज चड जाता एक्सपांड जाता प्लस आमकां प्रॅक्टिकल अप्रोच कळटा कशी करयता आमी खंयची इजी वेज सो वॉट आर द वेज म्हणून कळटा ओके सो या तिनी लेवलान तुमगेले सुलभ सब्जेक्ट खंयचे और टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणल्यार खंयचे सांगतात कष्टा सब्जेक्ट ऑडिट पळयतानाची न्हीद येना निद्दच नाका ऑडिट आनीक शिक्क्या बरी जाता बट सुलभ सब्जेक्ट आशिल्ला एडवान्स फिनान्शियल मॅनेजमेंट तातूंत फुल स्टॉक मार्केटा विशयी तशें पुरे आशिल्ला तशें हांव इंटरमिडिएट टायमार स्टॉक मार्केटा विशयी पुरे पळयत आशिल्लो तशी म्हाका त्या फायनल्साक रिलेटेबल जावन म्हाका त्या AFM सुलभ जाल्लो ओके सो ऑडिट थियरी जाल्यार ती चिकेची आमी चड वाजूका जाता रिटेन करका जाल्यार वय ऑडिट एक्चुअली प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट बट आमी थियोरेटिकल वेयार वाजूच्या आनी ते आमी एक्झॅक्ट बरोवका त्या चिके कश्ट जाता आमकां बरोवच्याक तशी त्या चिके कश्टा सब्जेक्ट म्हूण ओके सो आता तुमी आर्टिकलशीप जगन्नाथ कामत एंको अंत केला सो आर्टिकलशीप फर्म चूज करताना कितली इम्पॉर्टंट आमगेल्या सिलेबसाक नातल्यार आमी मुखारी आफ्टर CA आमी खंयचे जो फर्माक कंपनी जॉईन जावंक जाल्यार आर्टिकलशीप फर्माची रोल कशी आसता आर्टिकलशीप मस्त इम्पॉर्टंट एक खंयचे पुरे कडेन एक्सपोजर मेळची तसले एक फर्म आमी सोदुका आतां म्हाका पुरे फील्ड टॅक्सेशन जो ऑडिट जो पुरे फिल्डान तूं एक्सपोजर मेळ्ळा सो आय एम व्हेरी लकी टू चूज दीस फर्म तशी आर्टिकलशीप एक्सपिरियन्स मस्त इम्पॉर्टंट तुमकां फायनला मस्त हेल्प जाता त्याची कसं तुम्ही आर्टिकलशिपा केला त्या तुमकां वर्ड्स जाल्यार बुकांत बरोवन आसता तशी तुम्ही रिलेट करून त्या शिकून तुमकां वगी काडे सो आर्टिकलशीप चूज करताना आमी पळोवन चूज करका जाता हय ओके ताजी नंतर हांव निमकां म्हण आशिल्ली तुमगेले स्टडी प्लॅन तुमकां आतां पुरान ते एग्जामिशन मेळ्ळा प्लस आमकां आर्टिकलशीप म्हणटाना फुल ड्युटी आसता 9 to 8 सो त्या पुरा कन्सिडर करून तुमी एग्जामिशन्स काडलेला पुरा सब्जेक्टान या कशी पॉसिबल जाल्ला हांव म्हणल्यार म्हणजे कोचिंग घेवन आशिल्ला बट हांव शिकताना त्या कॉन्सेप्ट डेप्थ शिकता आशिल्लो एक पंत शिकल्यार वापस त्या शिकताना वग्गी उडगास येवची तशी हांव शिकता आशिल्लो तशी हांव लास्ट म्हाका स्टडी लीव ऑलमोस्ट 5.5 months मेळ्ळा आमगेला सर मस्त कॉपरेटीव आशिल्लो तशी सरान आमकां लीव दिल्ला लायक तशी आमकां म्हाका मस्त टायम मेळ्ळा एक प्रिपेर करूंक फायनल्साक तशी त्या टायम मेळ्ळा निमित्त हांव लायक मार्क्स काडूं जाल्लो म्हाका ओके तुमी आतां BCom केला इंटिग्रेटेड जावन सो BCom विथ द CA केला लायक की और डायरेक्ट CA चमकला लायक ना एक BCom एक जाय जाता कित्याक म्हळ्यार CA आनी BCom ऑलमोस्ट सेम बट CA तूं लेवल चिकेक आसता BCom तुमकां एक आयडिया मेळटा कसं आसता म्हणून CA तूं तशी BCom केलो शिकिला तुमकां फायनल्सान ते आसता केलो पुरे पार्ट तशी BCom CA केला BCom मस्त इजी ओके सो BCom विथ CA करचे बेस्ट मागीर अनेक कसन म्हणल्यार आता तुमगेले 5.5 months लीव म्हणल्यार सो त्या तुम्ही फुल पिरियडान तू बेसून वाजूका जाता जेदन एक आमकां डिमोटिवेट जाता सो सेल्फ डाउट येता सो या कशी तुम्ही ओवरकम केलं हांव तेन्ना ब्रेक्स घेत आशिल्लो गेदन म्हाका पुरो जाता आशिल्ला शिकू जायना आनी मात वचना म्हणटाना हांव ब्रेक घेत आशिल्लो हांव केलो यूट्यूब विडियोज ट्रॅव्हल विडियोज त्या पुरे पळयत आशिल्लो सो हांव डायवर्ट करत म्हणून मायंड तशी त्या कोण जातरी मागीर केलो पण तन्नाले उलोवच्या चम्माले उलोवच्या तशी पुरे कोर न्हू चिके चिके ब्रेक घेवन त्या मोटिवेशन मेळटा आशिल्लें आनी कितें शिकया म्हणून तशी मागीर शिकता आशिल्लो तशें सो जाल्यार तुमगेले चियर लिडर तुमगेले आनामू म्हणून सांगेत Okay. त्या पिरियडान बट केलो पण आमकां स्ट्रेस जाता म्हणल्यार ही सब्जेक्ट मस्त वास्ट आसता सो वाजून स्ट्रेस जाता तेदन तुमी कसन करता आशिल्ली स्ट्रेस जाताना चिके हांव खेळू वता आशिल्लो भायर
एक भायर खंयचे वचून येत तशिले एक भोवून तशी एक जस्ट हाफ एन आवराच्यो अर्द घंट्याच्यो खंयचे वचून येत तशिलो तशी स्ट्रेस जाताना एक ब्रेक घेवचा मस्त इम्पॉर्टंट नाजाल्यार मना कसले वचना जस्ट आमी वाजून आसतांची आमी लेखतांची आम करतुज तस म्हण त्या मात्र अर्थ जायना ते स्ट्रेस आसताना मस्त इम्पॉर्टंट ब्रेक घेवचा सो तुम्ही म्हणचे शॉर्ट ब्रेक्स जावकची जावक. मिडलाक नातल्यार आमी वाजीराल जावक म्हणून वेस्ट जाता म्हणून सांगतात तशीच आता तुमगेला एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज टेबल टेनिस बॅडमिंटन स्टेट लेवल तुम्ही रिप्रेझेंट केलेलं असं या कशी तुम्ही मॅनेज करता आशिल्ली विथ स्टडीज हांव ऑलमोस्ट 2.5 years आर्टिकलशिप आसताना हांव शिकूं स्टार्ट करनी आशिल्लें एंड म्हणटाना लीव लागत म्हणटाना हांव म्हगेल्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज ज्यो कसने ज्यो रब्बो न्हू फोकस केला जस्ट CA फायनला वयरी एक गोल आशिल्लो कसो म्हळ्यार एक CA फायनल एक क्लियर करता मागीर कितले खेळ येता म्हणून तशी ओके सो तुम्ही लीव पिरियड म्हणताना रब्बेसिला एक्स्ट्रा करिक्युलर ताजे पश पुरी फुल्ली इन्वॉल्वमेंट आशिल्ली तुमगेल सो आनीक कसन म्हणल्यार तुमगे फ्युचर प्लान्स कसन आतां CA जाला नेक्स्ट कसन करका म्हूण आसाची फर्म घालताची की कंपनी वताची ना आतां हांव ह्या कंपनी वच्चा म्हूण लेखला ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನಂತರ कसने कंपनी कोरनो मागीर कसने असल्यारी मुखार चालोवचें तशी कोरें म्हणलें ओके सो एक मेसेज कसन दिवचा इश्ट पावताची फ्युचर CA एस्पिरंट्साक आमगेल ऑडियन्सा तांकां कसने साध्य ना म्हणू लेखचानच परिश्रम कोरका कन्सिस्टन्सी एक असोका परिश्रम केल्यार फळ मेळटा आणि कसने जाल्यार त्या कन्सिस्टंट जावन आसुका 5 months त्या एक स्टडी लीव मस्त इम्पॉर्टंट पिरियड तातूंत खंयचो डायवर्ट जाल्यार रिजल्ट्स सेम डायवर्ट जाता तशी त्या कन्सिस्टन्सी मेंटेन कोरका जाता 5 months म्हणटा तुम्ही सांगता अशें कन्सिस्टन्सी असल्यारी मन असल्यारी कसने कडेत म्हणून एक मेसेज दिला आमगेल वीक्षकांक प्लस फ्युचर CA तांकां मेसेज दिला या मेसेज दिला लाका प्लस तुम्ही हांगा येवन या इंटरव्यू दिला लाका तुमकां प्रितीन धन्यवाद सांगतास फर्स्ट ऑफ ऑल मिगल सर एम जगन्नाथ कामत सर तांणी एक मेंटरशा आमकां मस्त प्रोत्साह दिला तांणी एनकरेज केला मस्त आनी मिगेला आनंद मागीर विंगड पार्टनर्स ऑफ द फर्म गौतम पै सर मागीर CA नयन शेट्टी सर सौम्या कामत मॅम कार्तिक याशणी सर तांणी पुरे मस्त सपोर्ट केला मिगले एक ह्या जर्नीन तू एक मस्त शिकयला म्हाका तांकां हांव धन्यवाद सांगू इश्टभाव विश्व कोंकणी केंद्राक CA साधक कार्यक्रमाक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याक धन्यवाद आनी तशी मिगल इंटरव्यू काडला CA सुकन्या कामत तांकां धन्यवाद सांगता तशीच या कार्यक्रम पळयता आसुनू या कार्यक्रमा प्रोत्साह दिता अशा पूरा वीक्षकाक हांव प्रितीन धन्यवाद सांगतास ह्या सरांनीचे कार्यक्रम तुम्ही पूरा जणे लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात